सत उकल नंतर फोटी नाश करच्याक हांव निरंतर झूज मांडटा. झुजांत जिकाचे म्हणल्या एकाच उद्देशान. जेजूच्या जिवंतपणाची काणी एक पुराण म्हणून हांवें मांडलो वाद म्हज्या बंडारांत असलेल्या हात्यारांपैकी एक अस्कत हातेर. हा जेजून जिवन जायचे तर ताणें मोराचे वय तो मोरूंक कसो ना तर. तुझ्या सवालाचो अर्थ अर्थ भारी सोंपो. सोड्या तज्ञ प्रकार आणि साहित्य प्रकार जेजू मोरोंक नातुल्लो. ताका जरबान मारन कुर्सार किळायिल्लें आनी सकाळीं तो मेला म्हूण चिंतल्लें. पूण ताका मोत चुकली मात्र. शुक्रारा संजेर जेजूची कूड मातयेक पावंक गळाई केल्यार साबात आचरण करूंक ते बश्ट जातीत म्हणल्या भियान ताणें जेजूची कूड मळ्यांतल्या एका फोंडांत व्हरून निकेपिल्ली आनी फोंडाच्या तोंडाक शिळा दांपल्ली आनी शिळेच्या इड्यांतल्यान वाळिल्ल्या वाऱ्याक जेजू सनीन जालो आनी भायर आयलो. आनी अमेरिकाचो बुकर प्रशस्ती विजेत साहिती जॉन अपडायक आपल्या काणये बुकांत जेजू जपानाक गेल्लो आनी कुटाम बांदून थंय जियेलो म्हणटा. आनी हो मनीस हॉल्गर क्रेस्टन आपल्या जीसस लिव्ड इन इंडिया म्हणल्या बुकांत जेजू भारताक आयिल्लो तासो फोंडू काश्मीरांत आसा म्हणटा. That's all, Your Honor. म्हळ्यार जेजू मोरोंक नातलो. तो मेला म्हणून ताच्या विरोधांनी चिंतले आनी ताका फोंडांत निकेपिलो. थंयसर वारें वाळटना तो सनीन जालो. तुजी जडाय कितली? ऑब्जेक्शन, युअर ऑनर. संबंध नातले सवाल. वाद म्हणटना संबंध नातले सवाल म्हूण दिसूंक पुरो पूण उपरांत संबंध घडोवंक जाता. तुजी जडाय कितली? 70 किलो. तूं कितली जडाय वोवंक शकताय? 50 किलो. हां, ताप आयलेल्या वेळार तुज्या कालेतीचो एक कितली जडाय वोवंक पुरो? 30 किलो मे बी. बारी बरें. वांजेलिस्त आमकां सांगतात की सुम्याची कूड 100 रातलां म्हळ्यार लगभग 30 किलो लोळीसर आनी रक्तांबळू लेपून सणाच्या वस्तुरान घट्ट रेवडावन फोंडांत दवरलेली. तुवें सांगचे प्रकार फातरा इड्यांतल्यान वारें वाळटना जेजू सनीन जालो म्हणून चिंतया. 30 किलो बर लोळीसर लेपून सणाच्या वस्तुरान घट्ट रेवडोन आसलेल्या सोम्याक उठोन भायर येवंक साध्य जातें. दुसऱ्यान तूं धाकटेर न्ही. सर्जरी जाल्या उपरांत पिडेस्त अस्कत जावन नित्राण जावन उठोन बसूंक कश्टोंचे तूं जाणाय. तशें आसता जरबांदाचे मार खावन खुर्साच्या खिळ्यार उमकाळावन शिरो तुटोन नित्राण जाल्ल्या सोम्याक तो सनीन जालो तरी 1000 किलो जडायाची शिडाल उठोन भायर येवंक साध्य जातें. देखून जेजू जिवन जाला. तिके पयले तूं म्हणलोय न्ही जेजूचें जिवन पळोवन ताच्या शिसांनी घडलेलें पुराण म्हणून. जर तांणी पुराण घडलें तर ते जेजूक हॉलिवूडांतल्या हिरो परी पिंतरायते. व्हड आवाज जावचो, त्या आवाजाक सोम्यान उठोन भायर येवचें आनी सोजेरांची हातारांक आनी घेवन तांचे कडेन झुजचें हें सकट पिंतरायतें. पूण तांणी तशें करूंक ना. देखून जेजू जिवन जाला.